प्राचीन काळाचो तिसरो आयतार जराल प्रस्तावन आज सगळी पवित्र सभा प्राचीन काळाच्या तिसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी अशा लितुर्जेची वाचपां आमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां देवाचो आत्मो दिला आनी हो आत्मो आमकां देवाची मंदिरां करता. देवाची खुशी आमी करच्या वरवीं देवाक आमी नीज आराधन करता. देवाची आमी खुशी करूंक जेजू आमकां आदर्श जावन आसा. देवाचो आत्मो जेजूक सर संगतींनी मार्गदर्शन दिता. अशें निमाणें देवा कुशेकाल तो कुर्सार आपणाचें अर्पण करता. देव पवित्र आनी तोच पवित्र देव आमच्या काळजांनी वस्ती करता. देखून ह्या पवित्र काळार आमची काळजां आनी मनां पवित्र सांबाळूंक आनी आमची काळजां खरी देवाची मंदिरां जावन परिवर्तन करूंक प्रयत्न करया. आनी जागतीक मट्टार मार्च 8 तारखेर स्त्रियांचो दीस संभ्रमच्या भागी दिसा आमी तांकां उल्हास पाठोवया. आनी आज ह्या येवक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार सर स्त्रियां पासून ह्या संभ्रमांत विशेष रितीन मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन देवान इस्रायल परजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतले मोयचे मुखांतर भायर हाडले आनी सिनाय पर्वता लागीं तांकां एकठांय केले आनी तांणी ताच्या कुशे प्रकार जियोंक तांकां 10 उपदेश दिले. तर देवान इस्रायल परजेक दिवच्या 10 उपदेशांचो उद्देश कितें म्हणलें विवर्सूंचें हें उतर आतां भक्तीपणी आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन बागेवन पावलो कित्याक जुदेवांनी आनी जंतिलांनी सुवार्ता तिरस्कार केल्ली म्हणल्याक थोडीं कारणां दिता. जुदेवांनी जेजूक मेस्साया म्हूण स्विकार करूंक ना आनी ग्रीक आनी जंतील तत्वशास्त्राचेर होंदून मनशा समस्यांक जबाब सोदतात. असल्या परिस्थितींत सुवार्ता कशी परगट जाता म्हणलें उगडापें करचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन बागेवन जुवांव जेजू देवाळ नितार करचें घडीत जेजूची परगटचिनी आरंभ जावच्या आदीं घालता. जेजू सबार आश्चर्यां गालिलियांत आनी भोंवतणीच्या गांवांनी केली तरी जुदेवांचे फुडारी ताका मेस्साया म्हूण वळखून घेवंक इन्कार करतात. तर देवाळाचें महत्व विवर्सूंची ही सुवार्ता आतां आमी चिंतून आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा संवसारी तुज्या हाजीरपणाचे संकेत जावन आसा वाटसुर्या तुज्या पवित्र सभेक आनी सर तुज्या वडिलांक तुज्या मंदिराच्या उर्बेन भर. तुज्या हाजीरपणाचे इशारे तांकां कर आनी तांणी हर एक भावार्थ्यांक तांची काळजां तुजी मंदिरां म्हणलें सत समजा सारकें कर. अशें भावार्थ्यांनी संवसारी जिणी पवित्रपणान जियेचें प्रेरण दिशें तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा संवसाराच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां लाभलो अधिकार आनी हुद्दो तुजें उदार देणें म्हणलें समजून देशाच्या संविधानाक सरी जावन देशांतल्या जाती कातींच्या लोकांचे हक्क उखलून धरूंक आनी सर्वांक स्वातंत्र्यायेन आनी सवस्कायेन जिवंक अवकाश कंदीचें तांकां तुज्या दैवीक ससायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळा बापा संवसारांतल्या आनी आमच्या भोंवतणी अशा सर पिडेस्तांक आनी प्रायेस्तांक तुका समर्पिता. तांच्या एकसूरपणांत आनी निराशेंत तुजो सांगात लाभय. संवसारी जिवीत सर्गी बरवशान जिवंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. चवथें जागतीक मट्टार स्त्री दिसा पासून विस्वासी बापा मार्च 8 तारखेर सगळो संवसार जागतीक मट्टार स्त्रियांचो दीस संभ्रमता. ह्या दिसाचें महत्व समजूंक आमकां शिकय. आमच्या समाजांत अशा स्त्रियांचे मान गौरव राखूंक आमकां समजणी दी. विशेश रितीन सर दादल्यांनी स्त्रियांचो त्याग आनी सॅक्रिफीस समजून तांचे हक्कां राखूंक आनी तांकां समान हक्क दिवंक वावरिशी तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून कनवळ्या बापा ह्या येवकरिस्तीक मेजा भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणलें समजून ह्या प्राचीन काळार ती कुरपेन आनी बागेवनपणी सांबाळूंक आमकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता.